नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरब आमोणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गणेशपुरी म्हापशा चोरांनी फोडले दोतोराचो बंगलो. घरात घुसून सगळ्याक बांदून घालून घर लुटले. दोतोराची गाडी फारोवन काडलो पळ. कॅश भांगराच्यो वस्तू धरून सुमार 50 लाखाचो मालवाज गेलो फारोवन. युती विशीं काँग्रेसीन आपले कडेन करूंक ना संपर्क. पक्षा अंतर्गत कोफू जावं आसा ते पयलीं काँग्रेसीन सोडोवचे. भाजपाक हरोवपा खातीर समान विचारांच्या लोकांनी एकठांय येवप गरजेचें, सांगता विजय सरदेसाय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गणेशपुरी म्हापशा वाठारांत घरफोडी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 ते 6 चोरट्यांनी डॉक्टर मोहन घाणेकार हांच्या घरात घुसून घरांतल्या मनशाक दोरयेन बांदून घर लुटले. उपरांत घरांत आशिल्ले कॅश आनी भांगर मेळून सुमार 50 लाखाचो मालबाज फारयलो. तशेंच घाणेकार हाणें अल्टो कार घेवन चोरटे ते फरार जालेले आसा. म्हापशा पुलिसेचो फुडलो तपास चालू आसा. मनशाची जाग आसा तशें आसतना हितून जावप म्हणजे खरेंच एक व्हडली घटना आसा. आनी ह्या हितूनसून हे अशें घडोवंक फावना. हेच्या खातीर काटेकोरपणान कितें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन घेवपाची खरें खूब गरज आसा. फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी जे अननोन पीपल जेन्ना हांगा मुवमेंट जाता, म्हाका दिसता कितलेशेच फावटी आमकां थ्रू पुलीस डिपार्टमेंटानसून आमकां दिसता हांगासर प्रत्येक फावटी ट्रॅफिकींग चालूच आसलें. म्हणजे एवरी टायम म्हाका दिसता हांवें पर्सन सुद्दां पळयल्ले आसा. पण खूब फावटी अशें जाता न्हू गोश्टी की क्षणाभरान जर येवन अशें घटना घडटा. प्रत्येक गोश्ट आतां कितलीशीच हांगासर लोकवस्ती आसा, लोक रावता आनी तितून अशें घडोवन वचप आनी मागीर कळप म्हणटकूच. आनी अर्ली मॉर्निंग म्हणटकूच डेफिनेटली कितें जाता, लोक तितले जागृती आसना आनी घडटना अशें घडटना फाटल्या वटेनसून बिली तोडून भितर वचप म्हणजे समथींग इज लायक अशेंय ना की घरान कोण ना म्हणून चोरी जाली आनी सगळ्यांचें घर वस्तीन अशें जावप म्हणटकूच खरें. आनी आजूबाजूची सगळी जाग आसा, अशेंय ना की एकोडेक अशें घर आसा, अशी काही परिस्थिती ना थंयसर म्हणटकूच. त्या शिवाय आनी कितें करूंक जाय म्हणून आतां आमी सगळे आमचे जे रेजिडंट्स आसा वी आर मिटींग टुगेदर लायक मोर दॅन दॅट वॉट कॅन बी डन. हेचेर खरें सिरियसली विचार करप तितलोच म्हत्वाचो आसा. कारण गणेशपुरी अशी एरिया आसा की ही घटना घडटा भायल्या वाटेन घडलेली आसा हेच्या पयलीं. पण आतां ही भितरल्यान आनी जस्ट नेक्स्ट टू द टेम्पल एरिया की जी सदांच वर्दळ आसा, येणाऱ्या वचणाऱ्याची लोकांची हांगासर जाग आसता, थंयसर जावप म्हणजे खरें इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. पूण हें घडलां, तेचो शोध लावप आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. देखील सगळे दिल्ले आसा, अजून गाडयेचो कधी शोध लागलेलो ना, तेचेर अजून ते तपास चालू आसा. बेकायदेशीरपणान भाड्यान दिल्ल्यो गाडयो 4 खाजगी गाडयो मडगांव पुलिसांनी जप्त केल्यो. तशेंच नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो 6 दुचाकी जप्त केल्यात. तशेंच जप्त केल्ल्या गाडयांच्या धन्याक लेगीत दंड दिलेलो आसा. दर फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत परतून नेमाचें उल्लंघन करतात. परतून अश्यो खाजगी गाडयो भाड्यान दिलेल्यो सापडल्यो जाल्यार संबंदीत धन्याचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मडगांवचो पुलीस निरीक्षक सूरज सामंतान दिल्या. By Sunday, आम्ही ड्राईव्ह केली, wherein we have booked around 4 two-wheelers with no number plate, आणि we have booked 4 four-wheelers which are private vehicles used for rental business, आणि we have challaned them and necessary fines will be issued to them. All other released. Vehicle are not at release. Vehicle are still pending here because त्यांनी कितें करपाक जाय, त्यांनी फायन ती कोर्टान because most of them are having pollution certificate, pollution करून आशिल्ले. सो पोल्युशनाची फायन जी पे करता दॅट हॅज टू बी कंपाउंडेड बिफोर दी कोर्ट. आणि फायन पे केले उपरांत गाडी सुटतले आफ्टर इन्स्टॉलिंग प्रॉपर नंबर प्लेट. त्याच्याकडे पेपर आसा, गाडयांचे पेपर आसा तेंचेकडे, बट हे ना म्हणजे गाडयांक नंबर प्लेटी ना आणि प्रॉपर इन्शुरन्स ऑर पोल्युशन सर्टिफिकेट्स केल्ली ना. ही ड्रायव्ह चालू उरतली. ही आमची ड्रायव्ह रेग्युलर चालू उरतली. दीस विल नॉट एंड बिकॉज इतली आमी ड्रायव्ह करून इतली मिडियान पब्लिसिटी जावन सुद्धा पेरंट्स अँड दी त्यांचे भुरगे जे आसा, पेरंट्स अँड त्यांचे भुरगे, दे आर स्टील नॉट सिरियस अबाउट दी एक्शन टेकन बाय दी पुलीस. आमची एक्शन कंटिन्यू उरतली, स्पेशली अगेन्स्ट मॉडिफाईड सायलेन्सर, विदाउट नंबर प्लेट, मायनर रायडिंग, टू व्हीलर्स, ह्यो रेग्युलर चालू उरतली आमची.
रावणफोंड उदका स्त्रोत खात्यात आशिल्लो सहाय्यक अभियंतो सारकें काम करिनाशिल्ल्यान ताची बदली करची अशी मागणी सुरावलेचो थळावो सिरील वाल्स हाणें केल्या. ह्या विशीं आपणे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडेनूय कागाळ केल्ल्याचे सिरील वाल्स सांगता. ह्यान पयलीं भ्रश्टाचार केल्ल्यान ह्या सहाय्यक अभियंत्याक निलंबीत केल्लो खंय. गरज आसता तेन्ना हो सहाय्यक अभियंतो कार्यालयांत आसना, फायली प्रलंबीत दवरता. ताका लागून ताची बदली करची अशी मागणी सिरील वाल्स हाणें केल्या. What we have noticed is that he, Savindra Desai of Works Division 2 WRD has signed certain agencies' bills which are not recorded, which are not done during the work order period. One work is at Carle Properties, Stretch, and one is Margoda Mall. These works were shown completed in February 2025. I went to at site in February, 23rd February, Herald paper, by keeping the Herald paper and taken the photo as evidence. Thereafter, on 19 July 2025, again taken the photo. The area is fully covered with thick grass, and he has shown it that the desilting is done. He has signed certain agencies and certain files, and many files are pending on his table. We have taken the photo also. So many files are pending on his table, also on the ground. Desilting of this big Saravali Walden Tode, Pogda Pond and Simpri Pond, if that was taken up, then the flood height would have not come up. Water would have been stored there. He is keeping all files pending, and there is a direction from the collector, South Goa, to remove him from the office, and it is forwarded to the chief engineer of WRD. And it's still pending there. And we have even written to the chief minister and water resources minister. And thereafter, we all contractors joined and taken the signatures of the contractors that we are again going to submit to the office and also to the vigilance department to take action against him. He is not seen in the office, and he's keeping everything pending. There is nobody to ask him like that. He's showing. So we want immediate action to be taken against him. He should be removed from that office or he should be suspended. We will report to the WRD minister again, chief engineer, director of vigilance, and also the South Goa grievances minister, Sri Digambar Kamath. दिवचल शारांतल्या बोड्ड्याच्या कुमार वाड्यावयल्या पणटी वेवसायाक आतां सामके वायट दीस आयल्यात. एका तेंपाचेर वाड्यावयल्या घराघरांनी चलपी हो वेवसाय आतां बंद जावपाच्या मार्गार आसा. पुराय बंदूच जाल्लेलो आसा अशें म्हटलें जाल्यारूय हरकत ना. पळयात हो खासा रिपोर्ट. धा बारा वर्सां पयलीं दिवचलच्या कुमार वाड्यावयल्या घराघरांनी पणट्यो करपाचो वेवसाय चलतालो. मात आतां ह्या वाड्यावयलीं 2-3 घरां सोडलीं जाल्यार हेर सगळ्या घरांनी हो वेवसाय बंद जाला. चिकण माती आनी हेर सामान उपलब्ध करप कठीण जाला. हाका लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयल्या अशी म्हायती मेळटा. बोड्ड्या ह्या कुमार वाड्याचेर एक 10-15 वर्सां पयलीं प्रत्येक घरान पणटी करताले. आतां हो वेवसाय खंय दिसना. तेचें कारण कितें? कारण कितें म्हणजे मातयेचो प्रॉब्लेम हांगासर हाडपाक त्रास, खर्चाक परवडना आनी लाकडां, दुसरे माती आनी हाडपाक थंयसून भितर पडटा ट्रान्सपोर्टाक, त्या लागून परवडना. आनी म्हणजे पयलीं प्रत्येक घरान म्हाका दिसता घरान माती पणट्यो करीत. सादारण ह्या वाड्यार कितले पणट्यो जाताल्यो सिजनाक? हजारांनी. सगळ्यात जास्ती आमी चलेसून सगळे गोंयान वचा. भुरगे करिनासले, बाय लावलेला जास्ती, भुरगे नात. म्हणजे माती लाकडां ह्या अडचणीक लागून तुमी करपाक पडल्या. हाडपाक त्रास मदीं पडटा न्ही. आनी आतां तुमी जाय जाल्यार पणट्यो खंयसून हाडटा? पण ते अशा खानापूर त्या सायटीसून हां, ते रेडीमेड येतात बाजार, पेंटींग केल्ले बी. दिवाळी लागीं पावली काय एका तेंपार रात दीस काम करून पणट्यो करपी वाड्यावयली बायल विजयश्री हरमलकार हांणी हो वेवसाय फाटीं पडपा फाटलें कारण सांगलें. आयकात. काम आतां भुरगे उब्यांसून सर्वीस करता न्हू, ती बरी म्हणटा न्हू. आनी हें तुका कितें माती हाड, धाडाय,
ती खोणोन काडूंक जाय, परत घारां हाडूंक जाय, चाळूंक जाय, मोडूंक जाय पांयांनी, बरी करूंक जाय पीठ मळटा तशें. आनी दिसतूच जाल्यार तें बरें जाता आनी मोव जाल्यार वांकडे तिकडे जाता पणट्यो. आता चडशे घरांनी करिना दिसता न्हू. ना ते वयर एक मोनो म्हणटा आनी तेजी एक भावजय आनी मोन्याची बायल, अशोकाची बायल आनी मोन्याची बायल, ती दोगांच जाणां करता. हांव करी 1000 पणट्यो आनी आतां? म्हाका जाय त्यो. आतां ना करिना हांव, आतां लोकां कडले घेता बाबा, जायना म्हाका. लोकां कडले म्हणजे भायल्यान येतात त्यो खानापुरत्यान बी. ना ना आतां आयजसून हाडटा वचोन. आयज कोणें करता म्हणजे महाराष्ट्रांतल्या. महाराष्ट्रांतले हय. म्हणजे बाजारात म्हाका दिसता भायल्यो पण ते खूब येवपाक लागल्यो आनी तुमच्या पारंपारीक वेवसायाचेर परिणाम जाला. म्हणजे आता चडशे घरांनी करिनात. ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साजुजे ते आरियल वाठारात मानग्याक मरण आयिल्ल्यान थळावे खुबळ्ळ्यात. ह्या नदी लेगीत व्हाळांतलें नुस्तें मेलेलें आसा. हे सगळे वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान येवपी बुरशा सिवरेजीच्या उदकाक लागून घडिल्ल्यान लोकांनी आरोप करत भलायकेचो हुस्को उक्तायला. दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या शेतांनी व्हाळांनी सिवरेजीचे बुरशें उदक रिकपाच्यो घडणुको नेमान घडीत आशिल्ल्याच्यो कागाळी मुखार येत आसा. पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचेंय पळोवपाक मेळटा. सांजुजे दी आरियल वाठारांत हाजीच एक देख पळोवपाक मेळटा. ह्या नदी लेगीत ह्या व्हाळांत बुरशा उदकाक लागून नुस्तें मेल्लें. आतां परत एक फावट व्हड माणग्याक मरण आयलां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आनी हेर संबंदीत खात्याक हे सगळे खबर आसून लेगीत दोळे धांपून कित्याक? गांवचे सरपंच कदेल सांबाळपाक आसा काय गांवचो विकास करपाक? फुर्योज जाल्ले थळावे जाप मागपाक लागल्यात. हेज पयलो हिंगाय सेम इन्सिडेंट जाल्लो आयज तो आनीको जाला. आमगे प्रेस भाव सारकी गोवाय आहा. एकू वाडांक 2 भाशे कलराचें उदक येता आनी वास पडा घाण सगली. हिंगा व्हडले क्रोकोडायल म्हणल्यार हांव 6 फिटां आहा, म्हजी तो व्हडलो क्रोकोडायल मेलो आहा आनी फॉरेस्टान येवन ताका पळोवलो कित्याक घाण माताली आनी तेच भाशेन हितू वळांक आख्ख्या नुस्त्या मेलां. मेजील तितूंक म्हाका 22 मेळ्ळे नुस्तीं. आतां आमी मेजील तितूंक हेजे पयलें अशें कोन्न पंचायता कडेन नुस्त्या मेलोली जायतीं, पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिपोर्ट धाडलो 2च मेळ म्हूण. आतां हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागोतां आनी प्रेस भावां कडेन मागोतां कित्याक तुमी जाणा हिंगा कितें जालो तें गेलते फाटी आनी आमी इन्स्पेक्शनूय केल्लें. हें सगळें पोल्युटेड उदक येता तें स्क्रॅप यार्डांतल्यान. म्युनिसिपाल्टी म्हणटा तो वार्ड आहा आनी थिंगा सगळीं स्क्रॅप यार्ड बोलोवंक हाय. ही पुलिसीकूय खबर आहा, ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा खबर आहा, ही हेल्था खबर आहा, ही पंचायता खबर आहा, ही कलेक्टराक सगळें खबर आहा. बट सगळे ऑथॉरिटी धड दाखोवन आहाय. ते म्हणटा फिश मिलाचें हांव स्पेसिफाय करूंक शकना कित्याक हांव टेक्निकल पर्सन न्हू. हिंग तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तर सारकें इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट दिलो जाल्यार कोण चोर कोण बेदी आहा तो कळटलो हिंगा. कित्याक वास येता तेजे चोच्या दिसता सुयेजीचें उदक सोडला. आतां हें उदक स्टार्ट आहा कितू दिसू जाल्यार वास माता. पूण हिंगाय चोयल्या कोटा 2 भाशे कलर, थिंगाय चोयल्या कोटा 2 भाशे कलर. फकत हिंगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन काम करचें. कित्याक काल एकल्या फायन पडला आयडीसीक उज घात आसतना सांपडला. थिंग प्रोडक्शन जाता तेका कन्सर्न टू ऑपरेट येना. हें सगळें आहा दोड दांगून कितें आहाय तें येना. दुसरें आमगे पंच थोडेशे आहाय पडे 6 जाण पंचांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन पास केला ह्या दिसांनी. आतां तें कितें आनी कात तें बरें आहा. बट 6 जाण पंच कोदेलू सांबाळूं हाय वो गांवचे थोड्या चोयताय हे आनी चोय आनी आपय ऑथॉरिटीक. कित्याक ही खबर आयकून येयल्या ही पंचान फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलो मग काल. आज पंच कित्याक ना काल कित्याक इश्यू करूं ना पंचान कोदेल सांबाळपाक सरपंच पण वो सरपंच आहाय तें उडोवपाक. मुगे ही मागणी ऑथॉरिटी कडेन लोकां सुसेगाद जें दियाय पोल्युटेड आहा तें काण उडय आमगे गांव पोल्युटेड कोनाकाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत दसऱ्याच्या निमतान वेगवेगळ्या गांवांनी साबार तरेच्यो चालीरिती पळोवपाक मेळटा. आगरवाडो पार्शे देवी भगवतीची तरंगा आनी चोपडे श्री देव रवळनाथाच्या देवळा कडेन तरंगा उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन मनयलो. ह्या निमतान लोकांनी मोठ्या संख्येन हाजेरी लावन देवाचो कौल घेतलो. पळयात आगरवाडो पार्शे आनी चोपडे वाठारांतली कांय तरंगाची खिणेचित्रां.
तेल मागतो कुठं पर्याय तेव्हा कोणा काळा कोणा येणार तेव्हा इथून परंपरा देवाकडून दोनलेले हात तेव्हा आईचे दुसरे देव पाय तेव्हा तू सुखापती देऊन तुझ्या तळात न्यायनिक करणार तू रावणात भूतणार त्याचप्रमाणे आई देवा तो भरातो कुळकार सटी माझे हौसे न्यायनिक करणार तू रावणात भूतणार तेव्हा आई जे तुझे देव तेव्हा कुणी राजी करून तेव्हा तुझा कॉल करून दिल्लो शब्द खरं कर सगळ्यांना सुसंगीत बरे कर महाराज आणि कल्याण करू बाबा. दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिली. आपान राबयल्ल्या बीजेपीचे बुराक ह्या मोहिमेक 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिले. सह्यांच्या मोहिमेची ही कागदां घेवन आपाच्या फुडाऱ्यांनी मंगळारा मंत्रालयात धडक दिली. तशेंच ह्या विशींचे निवेदनूय मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताक दिले. गोंयांत रस्त्यांची स्थिती सामकी बाबत जाल्या. वचत थंय फोंडकुलां दिश्टी पडटात. आम आदमी पार्टीन रस्त्याचे अवतिकायेक लागून गोंयभर बीजेपीचे बुराक ही सह्यांची मोहीम राबयिल्ली. हे मोहिमेक 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो. हे मोहिमे खाला आपाच्या फुडाऱ्यांनी गोंयभर भोवून रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां संदर्भात लोकांची मतां जाणून घेतली. आम आदमी पार्टीचे हे मोहिमेक 1 लाखा वयर लोकांनी प्रतिसाद दिलो. बीजेपीचे बुराक मोहिमे वेळार लोकांची मतां आशिल्ली पत्रां घेवन आपाचे फुडारी सोमारा मंत्रालयात गेल्ले, पूण पुलिसांनी तांकां विधानसभेच्या गेटी भायरूच आडायले. उपरांत 20 जाणांकूच भितर धाडले. तशेंच मंत्रालयात वचपाक 5 जाणांक परवानगी दिली, पूण आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना. ताका लागून 10 जाणांक वचपाक परवानगी दिली, तरी आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना. सगळ्यांकूच भितर सोडचे म्हूण ते मंत्रालया भायर ठाण मांडून बसले. कांय वेळा उपरांत तांकां सगळ्यांक मंत्रालयात वचपाक परवानगी दिली. तेन्ना तांणी हाडिल्ली 1 लाख पत्रां मुख्यमंत्र्याक दिली. आमी चीफ मिनिस्टराकूय मेळून आयले. आमचे दोनूय MLA हांव आनी आमची जी टीम हांगा आयिल्ले. आमी जे बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन जी स्टार्ट केल्ली ताजे जे लोकां कडल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ले 1 लाख फॅमिलीजांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन पावयलो. चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुलां तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा. आमचे MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें. आनी ताणें आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा आम आदमी पार्टीक की आज 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें. आपाच्या फुडाऱ्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते हॉट मिक्स करतले म्हूण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगलें. लेटरां जर तेंच्यांनी सबमीट केली ते निवेदन दिवपाक आयले, ते निवेदन घेतलें आनी दवरलें. सर फॉर्म्युला 4कूय बीन रोड जाता ते आतां ऑलरेडी हे सुरू जाला, रोड क्लियर जाता ते 15 दीस. सर फॉर्म्युला 4कूय बीन ओपोज जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शिरगांव आणि लयराय देवूचे देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले ह्या विशीं काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान हाणें हे केल्लें विधान जें आसा तें साप्प चुकीचें आसा. ह्या विधानाचो लयराय देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हाणें खर निशेध केलेलो आसा. देवी लयराय लाखांनी भक्तांचें श्रद्धास्थान आसा, तें कोणूच विकपाक शकना. देवळा विशीं राजकीय विधानां करप टाळची असो सल्लो देवस्थानाच्या अध्यक्षान दिला. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी शिरगांव आनी लयराई देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले अशे तरेचे विधान केल्ले. त्या विधानाचो लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी खर निशेध केलो. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्ले विधान साप्प चुकीचें आसा. देवी लयराई लाखांनी भक्तांचें श्रद्धास्थान, ते कोणाकूच विकपाक वा विकते घेवपाक शकना. देवळा विशीं राजकीय विधानां करप टाळची अशें देवस्थानाच्या अध्यक्षान सांगलें. इतले मजगतीं पाटकरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो भाजपानूय ट्वीट करीत खर निशेध केलो.
मयम के नजदीक फेमस गोवा की देवी श्री लहराई देवी का वहां मंदिर है। इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया। काल परवा एक मीडिया आमचे राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय वाहिनी एक आमचे काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकरांनी मुलाखत दिली होती, ती आमच्या पोहण्यात येयली। आमी त्या मुलाखतीन कितें म्हणला ताणें की ब्लॉक करतना सरकारान कसलोच विचार करतना श्रीगांवा सकट देवूळ बी ऑक्शनान विकले। ही भाशा आसा पळय न्ही, तेका आमचो आक्षेप आसा। ही भाशा आमकां पटयना। देवी लहराई पळय हे असंख्य लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान, तेका कोण विकूंकूय शकना आनी घेवकूय शकना। आणि त्या तितून कितें जातलें की लोकांच्या भावनेक दूख पावूंक शकता आनी अशी भाशा कितें कोणीच करचें न्हू, खंयचो राजकारणी आसूं। हांव अमित पाटकराच्या ह्या भाशणाक सामको निशेध करता, अशें तेणी भाशण करचें न्हू। पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरची की तुमचे राजकारण एके कडेन, देव धर्म एके कडेन। ही आमची देवी लहराई ही असंख्य धोंडाचे लोकांचे श्रद्धास्थान आसा। तुम्ही जे स्टेटमेंट केला तितून त्यांच्या भावनांक दूख पावूंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोवा फॉरवर्ड आमचे वांगडा युतीत आसा। उरता गजाल रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आरजे वांगडा आमी कांय प्रमाणात सहमत आसा, तेन्ना फुडाराक भाजपा आड युतीची गरज पडली जाल्यार आमी युती करतलेच म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। भाजपा सरकाराक सत्तेंतल्यान भायर दवरपा खातीर विरोधकांनी एकठांय येवचे अशें लोकांक दिसलें जाल्यार एक जावपाकूच जाय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सांगता। तशेंच गोवा फॉरवर्ड आमचे वांगडा युतीत आसा। आरजी वांगडा आमी कांय प्रमाणात सहमत आसा, तेन्ना फुडाराक भाजपा आड युतीची गरज पडली जाल्यार आमी युती करतलेच अशें अमिताचें म्हणणें। ऐकात पाटकार युती विशीं कितें म्हणटा ते। ऑल इफ यू हॅव टू फायट दिस बीजेपी, सी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो अजेंडा डिफरंट आसता, बट वेन इट कम्स टू द रियल इश्यूज ऑफ गोवा, आय थिंक वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर। अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा, सो लोकांक जाय ते जावपा जाय। आमकां स्वताक म्हाका कितें बरें दिसता म्हणून हांव करतलो तशें जायना। राजकारणान लोकांक जे जाय तेंच करपाक जाय। फाल्यां आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड एकत्र आयली जाल्यार काँग्रेस पक्षाक कितें हें जावपाक शकता, कारण स्थानीक पक्ष न्ही ते। स्थानीक गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर, हे विजय सरदेसाई सांगता। ही इज अवर प्री पोल अलायन्स पार्टनर। आमी काय अलायन्स अजून तोडू ना। सो गोवा फॉरवर्ड इज देअर विथ काँग्रेस पार्टी। नाव रिगार्डिंग रेव्होल्युशनरी गोवन्स, काही प्रमाणात जे आमचे विचार आसा, जे वेर वी आर फायटींग अगेन्स्ट दीस करप्ट बीजेपी, ते पडटात। सो फाल्यां जर तर वेळ आयलो, फाल्यां लोकांक जर दिसलें की सगळ्यांनी एक जावचें, जाल्यार एक जावपाकूच जाय। गोंयच्या विशयांचेर सगळे विरोधक एकठांय आयल्यात। जागे हातासपाचे प्रकार आसूं वा गुंडागर्दी आड सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवन आवाज काडिल्लो सगळ्यांनी पळयला। तशेंच 2 ऑक्टोबराक युती करया म्हणून सांगपी आम आदमी पार्टीचो सूर आतां कित्याक बदलला काय म्हणून अमित पाटकार विचारता। आम आदमी पार्टी गोंयचे जनतेक पिशान काडपाक सोदता अशें पाटकाराचें म्हणणें। गोंयच्या इश्यूक सगळे एकठांय आयल्ले आसा। देर इज अ युनायटेड वॉयस वीच इज देर इन असेंब्ली। आतां भायर जर तूं पळयत जाल्यार प्रत्येक ह्या भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांनी गोंय पळय आज पाड घातला, त्या विशयाचेर सगळे पक्ष तुका एका बरोबर दिसता। जे इश्यूज रिलेटेड टू गोंय पासत आसत, जागे जमनी हडप करपाचो प्रयत्न आसूत, थंय तुका सगळे पॉलिटिकल पार्टी एका प्लॅटफॉर्मार दिसतले। ज्या पद्दतीन गुंडागर्दी वाडल्या पळय, रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो, त्या विशयाचेर सगळे एकत्र तुका दिसतले। टॅक्सीचो विशय आसत, तुका सगळे एकत्र दिसतले। आतां इलेक्शनाचो जेन्ना टायम येतलो आनी फाल्यां गोंयच्या जनतेक जो कितें तांकां गोंयच्या जनतेचो आवाज आसतलो किंवा तांचे सेंटिमेंट आसतले, हे सेंटिमेंट आमकां घेवन मुखार वचचें पडटले। अरे आमी राजकारणान आसा कित्याक? राजकारणान आसा लोकांक लागून। सो अल्टिमेटली लोकांक जाय तें आमकां करचें पडटलें। आनी आय थिंक टू फायट दीस बीजेपी वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर। हांगा इंडिव्हिज्युअली एकट्याक टार्गेट करून कांय जावचें ना। आतां आय फेल टू अंडरस्टँड आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हेनर गोंयांत येता हो आनी ताजो स्टेट अध्यक्ष, तुमी जाय जाल्यार शुक्रारा फाटल्यान ताच्या फाटल्या शुक्राराचो अमित पालेकराचो हें काडा मरे प्रेस कॉन्फरन्स।
ही क्लिअरली सेज दॅट ही इज ओपन टू अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी. 2 ऑक्टोबराक ताणें आव्हान दिल्लें मरे 2 ऑक्टोबराक आमी अलायन्स करया म्हणून, आनी रोखडेच 2 दिसांनी ते काँग्रेसीक अटॅक करता. अरविंद केजरीवाल गोंयान लँड जाता एअरपोर्टाच्या भायर येता काँग्रेसीक अटॅक करता. अमित शहाचेर एक स्टेटमेंट काडना, मया वता आनी तो काँग्रेसीचेर उलयता. पूण मये भारतीय जनता पार्टीन कशें पाड घातले ताचेर उलयना. मयेचो आमदार बीजेपीचो. म्हाका दिसता हें आम आदमीचें जें षडयंत्र आसा गोंयच्या जनतेक डिवायड करपाचें. अरविंद केजरीवाल दिल्ली वचून झोपडपट्ट्यांक वाल्यांक कितें तरी सांगून तो ताणें थंय लोकांक पिशे केले आसतले. गोंयान लोक झोपडपट्टेन रावना आनी गोंयचे लोक ह्या अरविंद केजरीवालाचे ही फटिंगाची भाशणां आयकून लोक ताका बळी पडचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो